मी ऑफिस केल्यानंतर बाब राजेशाकडे बसून पोंडाचे जे आमचे कोर वर्कर असले हांच्याकडे बसून वी विल फुडली जी आमची पत्रकार परिषद जातली इट विल बी लॉन्चिंग ऑफ मेंबरशीप ड्रायव्ह. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेंबरशीप. फाटल्या इलेक्शन आम्ही वाऱ्याचेर जिखिल्ले म्हणजे वारे करून गोवा फॉरवर्ड बरे करून आम्ही जिखिल्ले. दिस टाइम वी हॅव डिसायडेड टू गो मॅन टू मॅन मार्किंग अँड विन द इलेक्शन वाया केडर बेस. म्हणून हाज्या खातीर आमी पक्षाचो विस्तार करतात. We are forming the students wing, the youth wing, the women wing in each constituencies where we are planning to contest. And cadre based down, organically we will grow now. फुडल्या निवडणूक आम्ही पळया तेन्ना लोक ठरयतले कोण कोणाक मोटिवेट करता तो. मुखाल्ले राजकारण हाजेर आसा आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी लोकां खातीर आसतली, लोकां खातीर वावुरतली. आणि जंय जंय आमकां डिमांड येतलो की पक्षाचे कार्यालय उगडचे आमी थंय आमी लोकां खातीर वतले. राजकारण करपाचे दृश्टीन वचचे नात. लोकांक प्युअर सेवा दिवपाच्या कारणान हाजे दृश्टिकोन दवरून आमी वतले आनी लोकांक जी डिलिव्हरी दिवंक जाय ती आमी दितले विथआउट हॅव्हिंग एनी ग्रज ऑर एनीथिंग ऑन इवन ऑन ओपोनंट्स. जर ओपोनंट सुद्दां आमच्या पार्टीच्या कार्यालयान आयले कामां घेवन तर आमी ते बरे पर्यंत पार पडटले. ह्या कार्यालयापेक्षा हे फोंडेचे एक फोंडा फॉरवर्ड पक्षाचे एक सेवा केंद्र जावन आसतलें. हांव आमच्या समस्त फोंडेच्या जनतेक सगळ्यांक आज हे निमित्तान आमंत्रीत करता की सगळ्या फोंडेच्या जनतेन आमच्या कार्यालयाच्या उक्तावण सोहळ्याक 5 ऑगस्टाक 11 वरांचेर उपस्थिती लावची. हें कार्यालय पंडितवाडा म्हणजे सावयवेऱ्या कुर्ती रोड जो आसा थंय सदाशिव टॉवर्स ह्या इमारतीक हेजें कार्यालय स्थापन केल्लें आसा.